आमचे मेन कारण म्हणजे आमी आमचो प्रोग्राम चालू आसा आमदारांक भेट. सो आमी 40 आमदारांक मेळपाचे आहा. रोमीचो इश्यू जो आहा तो सोडोवपाक. आमी आमचे मायकल लोबोक मेवले आनी ताणें आमकां बरे भाशेन आमकां आयकून घेतलें. बरे सुचना दिली, बरी सजेशन दिली आनी आमी ताका एक बील ड्राफ्ट बील दिला ऑफिशियल लँग्वेजाक कसो अमेंड करपाचो तो. आनी तशेंच एक रेजोल्युशन टू इंट्रोड्यूस रोमी इन टू स्कूल्स फ्रॉम नेक्स्ट एकाडेमीक इयर फ्रॉम 1st स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड हें बील ताका दिलां. आनी ताणें आमकां एश्युरन्स दिला की आपूण हें रेजोल्युशन आनी बील असेंब्लीन घालतलो आनी दुसऱ्याय आमदारांक लागीं सपोर्टाक घेवन हें जरूर आपूण मुखार येतलो म्हणून. From all over Goa, a group for Romi communities, Romi Kokani. They are येयल्ले आमच्या ऑफिसान and they are moving out and talking to all the MLAs to bring a private member resolution so that Romi script is introduced in the schools curriculum. म्हणजे कितें आहा कोण आतां देवनागरी स्क्रिप्टान आमी शिकता तितून कोणाक ऑप्शनल जे आहा ते रोमी स्क्रिप्टान शिकपाक जाता. सो इट कॅन बी इंट्रोड्यूस ओनली फ्रॉम 1st स्टँडर्ड ऑनवर्ड्स. 1st, 2nd, 3rd म्हणजे इट वील टेक अराउंड 7-8 years to complete up to SSC to introduce that. So definitely it's a good initiative because a lot of Goans आमचे गोंयकार जे आहा हे रोमी स्क्रिप्टान शिकपाक सोदता आनी इट इज डिफिकल्ट फॉर देम. डिफिकल्ट कित्याक जाता स्कुलान ना स्कुलान देवनागरी स्क्रिप्टान आहा तितून रोमी लिपीनूय जावचें अशें तेंचे मागणें आहलें आनी हांवूय सहमत आहा तितून. सो वी वील डेफिनेटली हेल्प देम टू पुट अप अ प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन, टॉक टू CM on this. So it is a good initiative. बरी इनिशिएटीव तेंच्यांनी घेतलेली आहा. गोंयभरचे सगळे नागरीक जे येयल्ले आहा आमच्या ऑफिसान ते म्हणूंक सोदता की आमचे लोकल लोक आमचे गोंयकार रोमी स्क्रिप्टानूय स्कुलान शिकचे म्हणून. नॉट ओन्ली इन देवनागरी. कोणाक ऑप्ट आहा पळय तेणें देवनागरीन शिकचें, कोणाक ऑप्शनल हेंय दवरचें रोमी स्क्रिप्ट. आनी इट इज अ गुड थिंग. आयज आमी हांगासर आमच्या आमदाराक मायकलाक मेळोंक येयलेली फकत सांगपाक की आमची रोमी लिपी स्क्रिप्ट पळय आसा ती इंट्रोड्यूस करपाक. आमी खंयच्याच स्क्रिप्टाचेर एगेन्स्ट ना बट सायमल्टेनियसली रोमी लिपी घेवची म्हणून आमचें एकूच मागणी. आमच्या कालांत आमदाराक मेळोंक येयलेले आसा. जशें की आमी आमची एक चळवळ ग्लोबल कोंकणी फोरमान की आमची रोमी लिपी जी आसा ती आमकां ऑफिशियल लँग्वेज एक्टान घेवची म्हणून ते आमी ताका आयज आमी सांगूंक गेलेले आनी ताका आमी 1-2 बिलां दिलेलीं आसा. आमकां जाय की हे जे आमचो मुवमेंट आहा की हे फुडलें आमचें जें जनरेशन जें येता ती रोमी जी आसा आमकां आमची जी रोमी लिपी जिवी उरलेली जाय. आमी सगळे MLAंक सांगलेलें आसा की रोमी लिपी पळय आसा ही ऑफिशियल एक्टान येवची. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.